Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. योकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरेख पळया आयच्यो हेडलायन. थळाव्यांच्या खर विरोधाक लागून निमाणे कडेन क्लाफासान धाडली रेल्वे प्राधिकरणाक शो कोज नोटीस. नुवेचो आमदार म्हणटा चडशा लोकांचो दुप्पेटीकरणाक आसा तेंको. पणजेच्या अटल सेतूचे परतून करचे पडले हॉटमिक्स. दीपक पावसकरान दिली पत्रकारांक म्हायती. गोवा प्रो लीग लढतीत साळगांवकारान चर्चिलाक लोळयलो 5-0 गोलान. गोवा प्रो लीगांतली चर्चिलाची सेगीत दुसरी हार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अटल सेतूचेर खंय परत हॉटमिक्स करतले, भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगला. पूल बांदता थंय आसा. पणजेच्या अटल सेतूचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाल्या. ह्या पुलाचो फुडार कितें? पुला संबंधात पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नांक भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान जाप दिल्या. कुट्टाळेचो बंद केल्लो मार्ग म्हयन्या भितर सुरू जातलो. तशेंच 4 लेन आनी 8 लेनाचें काम बेगीनूच पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें. कुठ्ठाळे ते आक्षी पुलाचे काम चल्लां, देखून लोकांक पयसुल्ल्यान येवचें पडटा. 15 दिसां खातीर पूल बंद दवरला, पूण लोकांनी मातशी कळ सोंसची, दीपक म्हणटा. तो म्हणटा केंद्र सरकार आमचेर प्रसन्न आसा. नॅशनल हायवेक 150 कोटी जाल्यार स्टेट हायवेक 70 कोटी दिल्यात. जलजीवन मिशनाचे 77 कोटी मेळ्ळ्यात. सिवरेज हाऊस कनेक्शनाक 16 कोटी दिल्यात. आमच्या मुख्यमंत्र्यान गोंय मुक्ती वर्सा खातीर 100 कोटी मागलेले, केंद्रान 300 कोटी दिल्यात. त्याचो मुख्यमंत्री योग्य कामा खातीर वापर करतलो असो हावेसय पावसकरान उक्तायलो. पळयात. डेव्हलपमेंटा खातीर तरी आमकां केंद्र सरकार सपोर्ट आसा डेव्हलपमेंटाक. कित्याक नॅशनल हायवे आमकां जवळ जवळ 150 कोटी दिल्या. आमकां स्टेट हायवे करपाक आमकां 70 कोटी रुपया दिल्यात, जे केंद्र सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर रिजर्व फंड जो आसा जवळ जवळ 70 कोटी आमकां मेळपाचे आसा. आतां आमी जो DPR आमी धाडलेलो आसा. आनी आमकां जल जीवन मिशनाकय आमकां जवळ जवळ 77 कोटी मेळिल्ले आसा. आमकां सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे म्हणजे सिवरेज लोकांचे हावस कनेक्शन घालपाक आमकां जवळ जवळ 16 कोटी तेंनी दिल्ले आसा. आनी 32 कोटीचे आमी प्रपोजल धाडलेले आसा, तेय आमकां मेळटले. अटल सेतूच्या एका तड्याक खड्डे पत्ते पडला म्हणटा ते कितें? आतां पळय, त्या अटल सेतूचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा L&T, तेजे कडेन ते 3 वर्साचे मेंटेनन्स आसा हॉटमिक्स कार्पेटाक. आनी स्ट्रक्चराचे जे पुलाचे मेंटेनन्स आसा जवळ जवळ 5 वर्सां. सगळे स्ट्रीट लायट बाकीचे सगळे त्या प्रमाणे ताका सांगिल्लें आसा, डायरेक्शन दिलां, तो ते मेंटेनन्स करतलो. आनी ते बाकीचे ताका आतां खंय खंय गेला ताका सांगला ते खड्डे भरले म्हण जायना ताका. आनी परतून तूं ते काड आनी परतून हॉटमिक्स घाल म्हूण सांगलें. तेन्ना 100 कोटी आसल्यार 300 कोटी जाले. आनंदाची गोश्ट आसा. आनी हे 300 कोटी आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योग्य म्हणजे जे जे पॅन्डेमिकाक जेंका त्रास जालो, बाकीच्या ज्यो आमच्यो गरीब लोकां खातीर स्किमी ज्यो आसा हे विविध म्हणजे योग्य पद्दतीन हे पयशे लोकां कडेन पावतले. 300 कोटी जे आसा. वेर्णा ते मडगांव NH17 महामार्गाचें आयच्यान हॉटमिक्सिंग सुरू जालां. कुठ्ठाळी पुलाचें काम चालू आसा. 4 लेन रस्तो मे मेरेन जाल्यार 8 पदरी रस्तो डिसेंबर मेरेन लोकां खातीर उक्तो जातलो अशें दीपक पावसकरान सांगलें. कुठ्ठाळीची आमदार एलिना साल्ढाणा आनी नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान ते विशीं खोशी उक्तायल्या. I think this is a happy day for us because the hot mix carpet is being laid from today, and this hot mix carpet will be laid right up to Margam. Okay, and the sponsor for all these is our central government. We are very thankful because for us also, for the people of Kottaling constituency, this is a great benefit because almost 1 kilometer stretch of the hot mix lies within Kottaling constituency. So I'm very thankful to the Honorable Minister for PWD also
for making sure that this work starts today. And I think within 20 days, as Honorable Minister has said, this work will be completed. हे जे वास्को जे काम चलता वेर्नापुरी टू तुगेले सडा हे जे काम चलता खूब वर्स जाली हे काम चालू आसा आनी हे इनकम्प्लीट आसा. हे कितें आसा जॉयंट वेंचर काम आसा. आमी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल आनी MPD हेंच्या जॉयंट वेंचरान हे काम चलता. त्या प्रमाणे आमची केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी हेंचे कडेन उलोवप जालें. आमची तिनूय कडेन MPD कडेन नॅशनल हायवे आनी आमगेले गोवा हेंचे कडेन आमची मिटींग जाल्ली आसा. आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट थोडो फार तेगेलो उरलेलो आसा. त्या पेमेंटाचें आमी ताका सांगिल्लां तो मिटींग जाल्या आनी तेणी परतून एकदां ही बसका आतां म्हाका दिसता फेब्रुवारीक मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतली ह्या रस्त्याक थंय वेर्नापुरी टू सडा. आनी हो रस्तो बेगीन म्हणजे हो जो ब्रीज जो आसा हो जो तो ब्रीज सर्वीस जावपा जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आणि वेर्णेच्यान अमर चावरिया. रेल्वे प्राधिकरणान गिरदोळी चांद्राचे उदका स्तोत्र आडयल्या उपरांत थळाव्यांनी त्या विरोधात बोवाळ घातलो. थळाव्या आमदारान आता अभियंते आणि रेल्वे प्राधिकरणाक हो प्रश्न आसलो तसो जाग्यार घालपाक सांगला. त्या भायर रेल्वे ऑथॉरिटीक शोकीस नोटीसूय धाडल्या. गिरदोळी चांदोरचे उदका स्त्रोत बंद जाल्ल्याचे कळटकच मंगळारा कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान थंय वचून पळोवणी केली. त्याचे बरोबर थळावो सरपंच, अभियंते आणि लोकय आसले. रेल्वे प्राधिकरणान राखणे वणद बांदून उदका स्त्रोत आडायल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या. थळाव्या आडमेळींची पळोवणी केल्या उपरांत आमदारान रेल्वे प्राधिकरणाक शो कॉज नोटीस धाडली. उदका स्त्रोत आसा तसो परतून रिस्टोर करचो अशें सांगलां. पण फोन केला जायत लोक येयलाय म्हणून सो लोक येयलाय म्हणून हांवें तांकां बेगीन याय म्हणून सांगिल्लें. लोक रावताय ते एक्चुली तांकां आनी काम आसलोलें ऑटो रिसोर तांकां नोटीस काडपाक. सो ऑलरेडी तांकां हांवें सांगिल्लां तांकां शोकाज नोटीस काड म्हणून. सो हे ऑटो पॉलिसी फील केली कोणे रेल्वे हांणी कोणें सांगिल्लें तांकां ऑर्डर दिला. ऑटो रिसोर डिपार्टमेंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमगे गांवकार. सो आनी आज आनी इन्स्ट्रक्शन कोण आज ऑर्डर दिला काम बंद करपाचें टील तेंगेलें डिमार्केट करपाक तेंगे लुगार वयतो तें जालें म्हणटरी आमी डिसायड करतले वेदर करपाचें ना करपाचें आनी तें काम. सो आमकां सॅटिस्फाय जावपा जाय लोक बाबा आतां तेंगे लुगार हिंगसो आसा तेणें एक्स्ट्रा फिलींग केलें इट इज इल्लिगल. सो तें आमकां नाका आनी ऑटो पॉलिस म्हणटी सदां ओपन उरपा जाय. हालीं मनसून येवपा जाल्यार आतां 2-3 उरले हाल्ली पूण ताका लागून आमी तें क्लियर करपा जाय. सो MLA आज स्पॉटार येयलो आनी तेंचो वयल्यान काम कॉमेस केलें तेमी आनी वयल्यान तें काम कॉमेस आनी आमगे ती न्हंया ती पुल्ल्या. सो MLAन सांगिलां रेल्वे ऑफिशलांक काम बंद करपाक. आतां तेमचो काम कॉमेस केलें जाल्यार एक बीग क्वेश्चन मार्क MLA डिसिजनाचेर. सद्या MLA प्रमाणे रेल्वेन काम बंद करपा जाय, डिमार्केट करपा जाय, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स जाय ते सगळे परमिशन घेवपा जाय आनी पंचायतीन दिवपा जाय कॉपी एंड देन वी विल गो टू इट एंड देन वी कॅन गिव देम क्लियरन्सेस. हेज्या पयलीं आतां रेल्वे म्हणटा आमी काम करतले. सो आतां MLAन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयल्या सांगला ते फूल एश्युरन्स दिला की काम आपण बंद करपाक आनी आतां काम बंद जायना जाल्यार लोकांनी डिसिजन घेतला MLA पयलीं वचपाचें. रोयल्या तेजे भायर तेणी दुसरें तें उदक ब्लॉक जालो तें हायटायडाचें तें दुसऱ्यागे बांद म्हूण तेणी तें उदक भायर सोडलां. आतां MLAन सांगिल्लें ते प्रमाणे आनी तेणी एश्युरन्स दिले प्रमाणे ते पयलीं सर्वेयर हाडूं लायला आमी गव्हर्मेंट सर्वेयर फ्रॉम रेव्हेन्यू कलेक्टर डिपार्टमेंट डिमार्केट कर म्हणून लँड खूंय आहा तें आनी अकॉर्डिंगली टील देन तेणी काम मुखार करनाय म्हणून. गोवा 365 खातीर चांदोरच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा पोर्ट आनी डॉक कामगार युनियनाचो म्हारगाय भत्तो आडोवन दवरपाच्या मुरगांव पोर्ट ट्रस्टान काडिल्ल्या आदेशाक मंगळारा स्थगिती मेळ्ळी. GPADUचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गावडेन सांगले सगळे कामगार कोविड महामारीच्या काळातय काम करतले देखून तांकां म्हारगाय भत्तो दिवप भोव गरजेचो आसलो आनी देखून तो आडावन दवरपाच्या आदेशाचेर ताणें कोर्टात वचून स्टे मेळयली. मार्मागांव पोर्ट ट्रस्ट हेंच्यांनी एक सर्क्युलर काडून 28 जानेवारी पोर्ट ट्रस्टाच्या कामगारांचे आणि पेन्शनराचो डियरनेस अलावन्स जो आसा तो बंद केल्लो आसा. वो डियरनेस अलावन्स बंद जावचे न्ही म्हणून आमी हायकोर्टान धाव घेतली. हायकोर्टान आमी रीट पिटिशन फायल केलें 29 तारखेर आनी आज आमकां ह्या रीट पिटिशनाचेर स्टे मेळिल्ले आसा जेणे करून पोर्ट मॅनेजमेंट हो फुडलो विडयो जो वाडपाचो आसा आनी तो स्टे तेंच्यांनी फ्रीज केलो आसा तो कामगारां मेळटलो.
आणि याचा फायदा जवळजवळ 1400 कामगार आणि 4400 पेन्शनर असतात. काही लोक कोळसो हाताळणीच्या विरोधात बोळ घालताले त्यावेळार पोर्टाचे कामगार आणि पेन्शनर कोळशाची हाताळणी करताले ते ह्या कामाचेरूच अवलंबून असले. जर सरकारान कोळसो हाताळणी बंद केली जाल्यार MPT बंद करपाची पाळी येतली, लक्ष्मीकांत गावडेन सांगले. पोर्ट कोलाचेर डिपेंड आसा आणि काही लोक जे एजिटेशन करतात की कोल बंद कर, कोल बंद कर. आतां कोल जर बंद केलो जाल्यार पोर्ट बंद पडटलो पयली सुवातेर. दुसरे डबल ट्रॅकिंगाक लागून ते पोर्टाक पॉयंट आउट करतात. डबल ट्रॅकिंग हो फक्त पोर्टाक लागून जायना जाल्यार इट इज नीड ऑफ दी आवर जे टायमा प्रमाणे गरज येयल्ली आसा त्या प्रमाणे आमकां डबल ट्रॅकिंग हो गोंयांत जाय. एक म्हणजे टुरिजमाक जाय, दुसरे आमचे आमी जे प्रवासी असतात त्यांचे कन्विनियन्साक लागून आमकां डबल ट्रॅकिंग येत आहे ते फक्त पोर्टाक लागून नाका. आज आमी जर पळयत डबल ट्रॅकिंगाचे सगळ्यो पॅसेंजर ट्रेनी डिले जातात आणि गोंयांत तितले ट्रेन नेटवर्क ना. जे रेल नेटवर्क आमकां गोंयांत मेळपा जाय म्हणून डबल ट्रॅकिंग जावपा जाय. डबल ट्रॅकिंग हे फक्त कोळशाक लागून करिना. मॅक्झिमम कोल दॅट पोर्ट कॅन हँडल टुडे इज 12 मिलियन टन. त्याच्या भायर आमी वचपाक शकना. जे काही लोक जे NGO म्हणटात की ते विरोध करतात कोल बंद करचे, जो जे विरोध करतात तो म्हाका दिसता तो तांचो सेल्फ इंट्रस्ट आसा. आज आमी हांगासर पळोवपाक जाल्यार 1400 डायरेक्टली कामगार कोलाचेर जगतात. त्याच बरोबर बाकी जे आमचे कोल टर्मिनल आसा JSW, अडाणी यांचे कडेन जवळ जवळ 400 ते 500 कामगार आसात. आणि त्याच बरोबर पोर्ट जे पोर्टा कडेन पेन्शनर आसात 4400 तांकां ह्या कोल हँडल करूनच पोर्ट ट्रस्ट पेन्शन पेड करतात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. बायलांक सुरक्षेची पुरवण करून नाईट शिफ्टिंग काम करपाची परवानगी दितले, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान घोषणा केल्या. कांय कडेन कर्मचाऱ्यांक 24 वरां काम करचें पडटा. अशा सुवातांचेर बायलांक सुरक्षेची हमी दितले अशें तिचें म्हणणें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान आपल्या अर्थसंकल्पीय उलोवपांत सांगले की कर्मचाऱ्यांक समाजीक सुरक्षेचो लाव मेळटलो. सगळ्याच श्रेणींतल्या कामगारांक किमान वेतन लागू करतले. बायलांक सगळ्या श्रेणींनी काम करपाक तशेंच नायट शिफ्टींनी काम करपाक सुरक्षा दितले खंय. गरिबी रेशे सकयल्या बायलांक प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेचो कार्यकाळ वाडोवन दितले अशें तिणें सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कुंकळे ब्रेस्तारा आवर लेडी ऑफ हेल्थाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फेस्तांत जाल्ल्या मिसात साबार भाविकांनी वांटो घेत प्रार्थनाय केली. कुंकळी चर्च सादारण 1600 आणि 1604 बांदलेली. तिचो विस्तार 1630 जालो. त्या उपरांत म्हटल्यार आदी 1953 आणि उपरांत 1967 तिचें सोबितीकरण जालें. ते विशींची म्हायती दिता फादर एडमंडो बार्रेटो. पळयात. आणि भारतांत आमी कोरोना व्हायरसाक लागून जायते सादेपण दवरलेलें आसा. पॅन्डेमीक आमचे सरकाराचे तशेंच आमचे कोवीड सभेचे नेम कायदे आसात ते पाळच्या मनान आमी येवजिल्ले सादेपणान हे करून एक वाटेन आमचो भावातूय आमी वाडूंक पूण वांगडाच सगळ्या संवसाराक घडटा त्या प्रमाणे आमी बीन हे सादेपण सांबाळच्या मनान आमी ही आयची परब व्हडल्या दबाज्यान तितल्या व्हडल्या दबाज्यान करीत ना पूण सादेपणान केला. पूण 5 मिसां आमी दवरलेली. आमी जाता तितलो आमच्या लोकांक ह्या मिसांत वांटो घेवन ते सहयोग दिला. आनी ह्या पयल्या समयार हांव सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक आनी आमच्या कुंकळेच्या भाव भयणांक आनी एकदां सायबीण मायचो आशिर्वाद तांचे देवा. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
स्टीफन सतरकरान केल्ले हॅट्रिक आनी स्टेफलॉन डिकॉस्टा आनी फ्रेझर गोम्स हांणी केल्ल्या गोलाच्या बळग्यार साळगांवकर फुटबॉल पंगडान चर्चिल ब्रदर्साक 5-0 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही चर्चिल ब्रदर्साची सेगीत दुसरी हार. एका फाटोफाट एक अशे 5 गोल स्विकारिल्ले चर्चिलान आयचे मॅचीत सादो प्रतिकार लेगीत केलो ना. स्टीफन सतरकरान हॅट्रिक करीत साळगांवकर पंगडाक आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत स्टेफलॉन डिकॉस्टा आनी बदली खेळगडो फ्रेझर गोम्सान 84व्या आनी 88व्या मिनटाक गोल नोंदवून साळगांवकाराची आघाडी आनीकय बळिश्ट केली. दुसरे वटेन चर्चिल ब्रदर्स पंगडान मॅचीचे सुरवे सावन फावोसो खेळ केलो ना. गोवा 365 खातीर धुळेर स्टेडियमावेल्यान क्लिंटन डिसूजा. ही स्पर्धात्मक लीग देखून सगळ्यांच्यो मॅची जिखप सोंपें ना. फाटल्या हारींतल्यान शिकून केरळा ब्लास्टर पंगडा आड बुधवारची मॅच जिखपा खातीर पुराय यत्न करतले. मुंबय सिटीचो मुख्य प्रशिक्षक सेर्जिओ लोबेरान सांगले. मुंबय सिटी FC आनी केरळा ब्लास्टर्स यांच्या मदीं बुधवारा बांबोळेच्या स्टेडियमाचेर मॅच जातली. फाटले मॅचीत मुंबय सिटी FCक नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा कडल्यान 2-1 गोलान हार खावची पडिल्ली. अशें आसलें तरी 14 मॅची उपरांत मुंबयचो पंगड गुणतक्त्यांत पयले सुवातेर आसा, जाल्यार केरळा ब्लास्टर्स 15 गुणां सयत 9वे सुवातेर आसा. We knew this situation is possible to happen because it's practically impossible not lose any game during the season. We lose the first game against Northeast. Never before one team during the same season was 12 games unbeaten. And we are ready because we know in this competitive league this situation is possible to happen and not affect to us one result because we need to continue improving, we need to continue working with the same ambitions, with the same way. Obviously we need to learn about our mistakes as always in all games. But I am not worried about this situation. Now in 14 games, 15 is a lot of games. But we need to improve in some things because sometimes it's possible to avoid the cards. And another, the Chaho is the player with the most tackles, higher number of the tackles in the league. When we have the ball, we take the risk because the team is playing open, and when we lose the ball, sometimes we need to take some risk, and there are a lot of fouls against us in this situation, and maybe it's normal receive yellow cards, but I think it's too much in this case. Speaking about Yahoo. And we need to improve these numbers because it's very important for me as a coach have a full team, full squad every game in this period of the season. I think it's the most important period of the season. And we will, when we can avoid the cards, we need to do it. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. फुडल्या 2 दिसांत गोंयांतल्या उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव निर्माण जातलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. दिसा उजवाडा मळब नितळ उरतलें, पूण सांजे कांय प्रमाणात कुपां एकठांय जातली. सकाळच्या वेळार कांय कडेन दवाचे थर दिश्टी पडटले. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें वातावरण 22 डिग्री सेल्सियस उरतलें. गोंयभर तशें सुकें वातावरण पळोवपाक मेळटा. उण्या तापमानांतय व्हडलोसो बदल नासलो. राज्यभर वातावरण सामान्यच आसलें. फुडल्या 2 दिसांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांची वाड. 2 दीस तरी मळब नितळ, 50% दमट. वाऱ्याचो वेग वरा फाटल्यान 8.8 किलोमीटर. सकाळच्या वेळार कांय कडेन दवाचे थर. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.